नमस्कार. क्विक न्यूजाक स्वागत. आम्ही दैरादिक समर्पित आणि दयाळ व्हडल्या भावाक होगडायला म्हणून भारत आणि दक्षिण एशियाचो जेजुईट प्रोविन्शियल मानादीक बाप स्टॅन डिसोजन जेजुईट मिशनरी स्टॅन स्वामी हांच्या मरणाक बेजाराय उसारल्या. झारखंडच्या दलित लोकांच्या हक्कां खातीर झुजलेल्या मानादीक बाप स्टॅनिस्लाउस लुर्द स्वामी वा स्टॅन स्वामी हांच्या निमान्या पैनाच्या मिसा वेळा प्रवचन दिताना प्रोविन्शियल बापांनी ही मोगनां उसारली. स्टॅन स्वामी हांची मरणा रीत बांद्राच्या सांत पेद्रूच्या इगर्जेन कालच्या दिसा आसली. आपल्या प्रवचनांत बायबलांतली बऱ्या गोळ्याची वपार उल्लेख करणं. बऱ्या गोळ्याची वपार एक बळिश्ट उत्तेजन दिवची आणि पंथावन दिवची वपार म्हण भारत आणि दक्षिण एशियाचो जेजुईट प्रोविन्शियल मानादीक बाप स्टॅन डिसोजान सांगले. फादर स्टॅन बऱ्या गोळ्याची उतरां आणि ही वपार मात्र जाणा आसलो न्हय, मगर नीज बऱ्या गोळ्याची ताका लक्षिल्ल्यान वळख आसली. ताचो तो मोग करतलो आणि ताचे बरीच थंय चलतलो. जेजुई समत्यानं स्टॅन स्वामीक एका सुसज्जीत इस्कॉला खातीर म्हूण तयार केल्लो खंय, पूण तो ताच्या गवळ्याच्या मेटांनी सोलोवन समाजींतल्या ल्हानांतल्या ल्हानांतय पावलो. ताच्या गवळ्याक मेळिल्लेच कश्ट मेळ्ळे, निमणे मरणांतय गवळ्या बरी तो जालो. ताच्या मरणांतय दूख भोगता तरी ह्या साक्रिफिसाद्वारे ताचें काम समर्पीत जावन मुखार वरची एक नवी पिळगी तयार जातली. ताणें सुरवातील्या मिसांव आनीकय बळादीकपणी सुरू जातलें. आमी ताचें जिवीत समाजींतल्या ल्हानांतय पावचे द्वारे आचरितल्या म्हूण तांणी सांगलां. ह्या वेळा कालच्या दिसा जुलैच्या 6 तारीखेर मंगळुरान हंपनकट्यार स्टॅन स्वामीच्या मरणाक खंडन करून सांजेच्या 6 वरार जमत आपयल्ली. दिवे जळोवन मौन प्रतिभटन आणि मरण पावल्ल्या मानादीक बाप स्टॅन स्वामीच्या आत्म्याक शांती मागूंक धर्मीक भाव भयणी आणि लायक जायत्यांनी वांटो घेतलो. फादर स्टॅन संवसाराक संपलो तरी मिसांव अखेर जावंक ना. स्टॅन तसले आनीकय साबार तयार जातले. ह्या देशान नीत जाय ती आमी जोडतली म्हूण कोडियालच्या एलोशियस संस्थेचो रॅक्टर मानादीक बाप मेल्विन पिंटो येसचे आनी अभिप्राय उसारल्या. This is not fair. We need justice in this country. Stan has died, but I'm sure we will keep fighting for justice because we have to fight for the cause of the downtrodden and the poor. And if not one Stan, I'm sure there will be many more Stans rising. We must today reaffirm that we are with his life's legacy, his message. We continue it, and we will not forget. We will not forget what he stood for, what the state did to him, and we will seek the justice and equality that he struggled all his life for.